जाचे घटनेचेर आदारून राज्य चलता त्या डॉक्टर बाबासाहेबांचे भवन गोंयांत हुमकळत दवरलां ही लजेची गजाल। सरकारांतलो मंत्री गोविंद गावडेन आंबेडकर जयंती सुवाळ्यांत प्रमोद सावंत सरकाराक घरचो अहेर दिलो। राजधानीतच हे भवन जावचें, आमकां वापरून घेवं नाकात अशेंय ताणें रोखठोकपणान सांगलें। अमेरिके सयत भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची 132वी जयंती पुराय भारतभर मनयली। गोंयांत जायत्या सुवातांनी बाबासाहेबांच्यो यादी, तांचो संघर्श, तांचें धर्मांतर, तांचो विचाराचो जागर जालो। पणजेच्या आंबेडकर उद्यानात सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान सुवाळो घडोवन हाडलो। पणजेचो हो सुवाळो राज्य सुवाळो म्हूण मनयतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान घोशणा केली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय संविधानाचा भारतीय लोकशाहीचा जय भीम बोलो, जय भीम बोलो, जय भीम बोलो, जय भीम बोलो, जोरे बोलो, जय भीम बोलो, जय से बोलो, जय भीम बोलो, चलो बोलो, जय भीम बोलो, जय भीम बोलो, जय भीम बोलो, जय भीम बोलो। एक राज्याचो सुवाळो अशें ताका अजुनूय नामांकन जावनाशिल्लें। आज तुमकां सगळ्यांची उपस्थिती पळोवन हांव डिक्लेअर करता की हाज्या फुडें हे स्टेट फंक्शन म्हणून आमी डिक्लेअर करतले। राज्याचो सुवाळो म्हणून खूब व्हडा मनान तो हांगासर मनयलो वयतलो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय संविधानाचा कितलीशींच वर्सां जालीं सरकाराच्या आंबेडकर भवनाक मूर्त मेळना। हुमकळत उरला। मुख्यमंत्र्यान ताचेर नवी घोशणा केली, पूण हे पणजे जावचें अशें मंत्री गोविंद गावडेन मागलें। बहुजन समाजाची कामां जायनात, पूण राजकारणात वापरून घेतात हेंवूय सडेतोडपणान सांगलें। पळयात। पण खडये हे भवन कित्या खातीर उरलां, कित्याक जावना? कारण ज्या देशाची प्रगती एका ह्या एका राज्य घटनेच्या आधाराचेर चलता आणि त्याचे जर भवन जर गोंया खातीर जर ना जाल्यार म्हाका दिसता ही लांछनास्पद गोष्ट। आणि म्हणून हे जावप, तो फोर्स करप, तो नेट मारप हे तुमचे सगळ्यांचे, आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य आसा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हो फक्त एका बहुजन समाजाचो न्ही, तो प्रत्येक समाजाचो आसा आणि प्रत्येक समाजाक दिसपाक जाय की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन ह्याच पणजेच्या राजधानीत किंवा या गोंयच्या मध्यंतरी वर्तनाचेर उबे जावपाक जाय, जाल्यारूच आमची उदरगत जातली। आमी शेकी मारतात, आमी मिरयतात की गोंय उदरगतीच्या पावलाचेर आज चलिल्लें आसा। अरे आमकां स्वताचे अस्तित्व जर आमकां जर खबर ना जाल्यार आमी खंय उदरगतीची पावलां मारतले हे लक्षांत दवरपाची आज प्रत्येकान गरज आसा। गेली कित्येक वर्ष जाली लोक आमकां फक्त मता खातीर वापरतात। बायलांचे हक्क, बायलांचे स्वत्व आणि तांकां दादल्या इतले समानतायेचें स्थान ही बाबासाहेबांचीच देणगी। फकत बायलां न्हू, शिंदळकी सारकिल्या वेवसायांत ओडून हाडिल्ल्या पिडेस्त बायलांक, जांकां नवी जीण जगपाची आसा, तांकां नवें जग मेळोवन दिवपाक कितलींशींच वर्सां गोंयांत झुजपी अर्जाचो मुखेली अरुण पांडेनय खोशी उक्तायली। आयकात ताका। हम लोग कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो भी दलित, जो पिछड़े लोग हैं और जो भी महिलाएं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है
हम उनके निर्माण के लिए काम करेंगे। हमारा एम है कि सभी बच्चे जो शेड्यूल कास्ट दलित के हैं ना, उनको एजुकेशन मिले, उनको स्किल डेवलपमेंट हो, उनको रोजगार मिले ना, और साथ ही साथ महिलाएं जिनको अत्याचार हो रहा है ना, उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ते भायर मडगांव फोंड्यां भारतीय राज्य घटनेचो शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती विचारांचें मंथन करत मनयली। आज जन्मदिन तुम्ही वगैरे पगारांना काय वेळ मानपाच्यो बाबासाहेब आंबेडकर जन्मदिन मध्ये गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक, संदीप तुयेकार, हिरू महाले, कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार।